बेकायदेशीर रेंव काडपाचें सत्र चालूच आसा। कारवाय करून लेगीत हे लोक भिनात। सोमाराक कुडाळ महाराष्ट्र सावन बेकायदेशीर रेंव वाहतूक करून गोंयांत येवपी टिप्पर ट्रकाक पर्ये 70 चेक पोस्टाचेर आडयले। ह्या प्रकरणांत वाळपय पुलिसांनी 2 जाणांक अटक केल्या जाल्यार दोनूय टिप्पर ट्रकांक वाळपय पुलिसांनी जप्त केल्या। ह्या ट्रक वाल्यांकडेन कसलोच परवानो नाशिल्लो। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास वाळपय पुलीस करतात। बेकायदेशीर रिती वाहतूक केल्या प्रकरणात वाळपे पोलिसांनी 2 मनशांक अटक केलेली आसा। ह्या प्रकरणाची सविस्तर माहिती अशी की कुडाळ महाराष्ट्र हांगासून 2 ट्रक रिती वाहतूक करून येताले तेन्ना पर्ये 70 हांगासर चेक पोस्टाचेर पोलिसांनी त्यांची तपासणी केली तेन्ना तेंचे कडेन खंयचीच परवानगी नासलेली आनी ती बेकायदेशीर आसलेली। तेका लागून वाळपे पोलिसांनी धडक कारवाई करत ते दोन्ही ट्रक आनी जे ड्रायव्हर आसलेले तांकां ताब्यात घेतलेले आसा। ह्या प्रकरणात विजय कुमार आणि सोयब शेख हे 2 जाणां कुडाळ महाराष्ट्राचे हांकां अटक केलेली आसा। ह्या प्रकरणाची चौकशी वाळपे पोलीस निरीक्षक दिनेश गडेकर आणि उपअधीक्षक सागर एकोस्कर यांच्या मार्गदर्शनाखाली विराग पवार फुडलो तपास करीत आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।